की तुमकां दिसलेलें की हांगा असो कार्यक्रम जातला कोणा दिसलेलें खुबश्यो गजाली हांगा जाल्या। आतां फुडल्यान हांगसर हो एक ग्रावंड आसा, तेजे मुखार आनी एक शाळा आसा। हे सगळे ते मामलेदाराची आमच्या BDOची आनी डेप्युटी कलेक्टराची बिल्डींग जाल्या। अशो काही गजाली ज्यो पळय आसा न्ही ह्यो सगळे कशें आसा की तुमचे सगळ्यांचे हितून भितर योगदान आसा आनी तुमचो आशिर्वाद आसा। हे बेश्टे घडोना, हे घडटा आसतना तुका याद जाता ती शाळा जेन्ना पळय कंप्लीट केली न्ही तेन्ना लक्ष्मीकांत पासेकर सर सुरू केलें। ती बिल्डींग जाली न्ही तेन्ना आमचो भाई आसलो मनोहर भाई आसलो। आतां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा। तर कित्याक लागून सांगता हांव की हे जे पळय लिडर सगळे आसा ते आमचे आज जे पळय काम करता ते देशाचें नेतृत्व जे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करता तेजे लिडरशिपीच्या अंडर ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा। आतां हे दोन लोक येयले आमचे कडेन हांगा, प्रदीप कुमार आनी आमचो कमल किशोर। ते कित्याक येयल्या की धारबांदोड्या पंचायत राजा भितर लोकांची काळजी कशी घेता, कशे पद्दतीचें हांगसर वातावरण आसा, कशे पद्दतीन हांगा काम करता हे सगळें पळोवन ते रिपोर्ट सगळे बरोवन धाडटा ते। आपलो रिपोर्ट पेज ना इसका तर ते सगळे करतले की हे कित्याक लागून जाता एक लक्षात धरपा जाय आमी सगळ्यांनी आमकां सगळ्यांक खूब जगपा जाय। आज म्हाळ आसा खबर आसा सगळ्यांक आसा कोणागेर म्हाळ आसा म्हाळे आसा। हे सगळे जाले उपरांत जे कोण पळय आमचे पळय पित्र जी पळय आसा पळय न्ही तांकां वाडपाचें आसा तांचे आत्मे शांत करपाचें आसा। आमकां हेवूय कळपा जाय की हे सगळे जी पळय सिस्टम जी पळय आसा पळय न्ही ती चलता आसतना आमी कोण आनी आमी कितें करपा जाय आनी कित्याक लागून म्हणटा तें आमी ह्या गोश्टीची सगळे गोश्टी आत्मसात करून फुडें वयता आसतना एक आपल्या देशाचो स्वाभिमान आनी आपल्या देशाक लागून लागणारी ज्यो गजाली आसा पळय न्ही ताजेर आमी लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा। हांव एकच मागता तुमचे कडेन सगळ्या कडेन एक तुमी बरें केल्लें अशें कितें आसा की हांगा ह्या पर्टिक्युलरली देशा भितर जात धर्म हे ना आनी त्या कोतान कशें आसा आमी सगळे जातीचे सगळे धर्माचे लोक एकटे रावन आमी शांततेन म्हणजे तें जीवन जगता हें सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसा। आनी त्या खातीर ह्या देशाची जी पळय कशें आसा की विभिन्न सगळे भाशा आमच्यो वेगवेगळ्यो भाशा पूण लास्टाक सगळे आमी एक आसा। कपडे घालप वेगळे आसा आमगेले तरेतरेचे कपडे घालता वेगवेगळ्या पद्दतीचे पेहराव करता। ह्या देशाची पळय एकात्मता जी पळय आसा पळय न्ही भारत देशाची की हे सगळें दाखोवन दिता कितें आसा की आमी सगळे जे पळय नागरीक आसा ते भारतीय म्हणून ह्या पद्दतीन आमी वागता। म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की अख्ख्या भारत देशांत आयज एक जवळ जवळ 70 काय कितल्यो पंचायती सिलेक्ट केल्ल्यो आनी गोंयांत फक्त एक आमची दारबाडा एकूच पंचायत जी सिलेक्ट जाली तेच्या अंतर्गत आमकां आयज ज्येश्ठ नागरीक जे 75 वर्सां कंप्लीट केला तांचो सत्कार करा म्हणून येयले आनी शॉर्ट पिरियडान आमी हो सत्कार आयज घडोवन हाडलो। बरें दिसता की आमी एबाव 75 वर्सां आशिल्ल्या जवळ जवळ 100 लोकांचो सत्कार आमी आयज हांगा केलो। आमची पंचायत अख्ख्या इंडियेन म्हणजे अख्ख्या गोंयांत एकूच पंचायत दारबाडा पंचायत जी सिलेक्ट जाली ह्या बद्दल सरकाराचे आनी आमच्या आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री यांचे सगळ्यांचे हांव मनाक आदारान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच सगळ्या नागरिकांक जो आयज सन्मान घेतलो तांकां हांव देव बरें करूं।